हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. तू सांग. सो आयज आमी वयता वन डे स्टेयाक. आमी लग्ना उपरांत केन्ना भायर वचोंक ना दोगांत का त्या दिसा गेल्ली फॅमिली बरोबर देवळान. सो आयज आमी सॅटरडे, सो फाल्यां हॉलिडे आहा आमकां. सो त्या खातीर आमी भायर स्टेयाक वयता वन नायट. लगीन जावन आमी खंयसरूच वचोंक पावोंक ना. एक म्हयन्याची हॉलिडे घेतलेली हरशी आमी कामार, बट आमचे मॅचिंग कपडे पळयात, मॅचिंग घातल्या. हांवें घालूंक जायना, हेणे म्हाका काल जुडियोन व्हरोन हाडला जबरदस्ती. सो आयज आमी दोगांच वयता आनी ऑलरेडी आमी हॉटेल बूक केला. आसनोरा आसा ती प्रॉपर्टी, सिंकाची दिसता न्हू. हय, बरी न्यू प्रॉपर्टी. न्यू न्हू ती, ओल्ड New? आहा ती. ना, अच्छा. आणि आम्ही दोघांनी आयज मॅचिंग कपडे घातल्या, सेम कलराचे. कशे दिसतात ते सांगात कमेंट. फुल आउटफिट आम्ही तुमका मागीर पावान दाखयतली आणि डायरेक्टली आता तुमका पावान मेळटली. आम्ही कित्याक गाडी चलयता केशव. केशव हिरो झाला, हिरो आहे. हेणे नवी चष्मा घेतला आपल्या खातीर, कॅप हाडला आणि तुमका माझे नेल्स दाखयता. दिसना कितें न्हू. काल जुडियोसान हाडलेले हांवें स्टिक ऑन नेल्स. केन्ना हाडूंक ना हरशी, हांवें केन्ना ट्राय करूंक ना. ह्या फावटी ट्राय करया म्हणून चिंतले हांवें. हरशी म्हाज्या लग्नाक सुद्दां हांवें काय नेल आर्ट आनी हे ते करून घेवंक ना. कितें न्हू कशें नेल आर्ट आनी कितें आसता ते, नेल आर्ट आनी नेल एक्सटेंशन बी आसता ते. कित्याक टायमूच मेळोंक नासलो म्हाका. हे बी ते घेतला ह्या फावटी हांवें. लावन दाखयता तुमकां. केशवान चूज केला आहे. केशवान पपय केशव सिग्नला कुठं रावले आता आम्ही. फायनली नेल्स लावून कंप्लीट झाले असा माझे. कशा दिसता केशव बेबी? चड बरें दिसता. दाखव कशा दिसता. चड बरें दिसता. सोड जाता पय पय पय. गाडी चलोवंक पोवते आमकां पोवचे पडटा. रोड आमच्या हॉटेलान पावपाक पळयत जाल्यार हॉटेलूच ना ते. नागशोलान, अरे देवा माझ्या, चलयता गाडी अशी करून. रोड कितें तो पळय न्हू, रोडाक कितें करूत राव. नागश तुमका सांगता, एक गजाल सांगता तुमका. चांगलेले लायन आतां नागशोलान 10 मिनिटां सुद्धा जावंक ना आनी हांव इरिटेट जावपाक लागला. पळयत जाल्यार माझी लज जालें न्हू केशव बेबी. थंयसर चॅक इन करता घे एक नागशी पडली तेंच्या लेफ्ट हातीन बरयताय की तरी अनवया ते सारखे जंगलान कशें आसा हे रिसॉर्ट. आनी आमकां असलीच प्लेस जाय हांगाच येवंक जालें आमकां. म्हाका दिसता असल्या गाडयेन बसून व्हरतात ते. सो मागीर तुमकां थंयच्यान पार्किंगाच्यान गाडी व्हरोंक येता. आमचे चेक इन बी करून जाले आता आणि आम्ही वयता रुमार. व्हिडिओ काढ, हांव चलो न्ही. व्हिडिओ चालू कर. बस सो फायनली आमची चेक इन जाल्लेली आहा आणि आता आमी वयता रुमान. स्टायली मार. नंबर 1 रूम गावला आमकां. आमचा रूम नंबर 8, रूम नंबर 1. चड बरी आसा प्रॉपर्टी आणि आमकां रूम नंबर 1 गावला. आणि तुमकां आतां आमी रूम टूर दाखयतली. तुमचो रूम टूर स्टार्ट करता आमी. सो हो एंट्रन्स, मागीर हांगा आसा वॉर्डरोब. चड बरो आसा वॉर्डरोब. ऑलरेडी आमी बॅग्स बी दवरले आमच्या हांगासर. आणि हो सेफ हा, सेफ लॉकरूय हा, सेफ लॉकर हा, फेरूय हा हांगासर. आणि ह्यो वॉशरूम ह्यो आमी तुमकां मागीर दाखयतली. आणि एंट्रन्साकूच न्हू फोकस तकूच असो एक मिरर आहा. तो चड बरो आवडलो म्हाका. केशव या हितून आमचो आउटफिट दाखोवया. आयज मॅचिंग. ह्यो आमचो आयजचो आउटफिट. मॅचिंग क्रॉक्स, मॅचिंग घातला आमी. आता आमी भितर वयतली. दाखयचो. सो फर्स्ट
ही किंग साईज बेड त्यांची हे दाखव ना पहिली यो सांग ऑफिस वर्क बघ किती असतं ते हेजेर करूंक मेळता तुमका एक असो एक सायडीक टेबल आणि चेअर कशी दिल्ली आसा तेंच्यांनी लायक एक कॉफी एरिया कशें एक हय आणि दोन उदकाचे लायक मिनरल वॉटर तुमकां कॉम्प्लिमेंटरी मेळटा आनी एक तुमकां हांगासर दाखयता टेबलाच कोणाक मिनी फ्रिजूय आसा ह्यो एरिया जालो कंप्लीट ह्यो आमचो मेन एरिया किंग सायज बेड आसा दोनाय सायडीक सायड टेबल्स आहा ते जाले आणि टीव्ही आसा टीव्ही सकयल ड्रॉवर आसा आणि ह्यो एक सिटींग एरिया कसो आहा ह्यो सुद्दां चड बरो आसा आणि तुमकां बॅल्कनी दाखयता राव हांव ओपन करता केश ही आमची बॅल्कनी एरिया आणि हांगासर न्हू मेन कॉमन पूल आसा एक आणि तो आसलो रिसेप्शन एरिया आणि लायक रेस्टॉरंट एरिया थंयसर ते ब्रेकफास्ट बी अवेलेबल आसता दिसता सो थंयसून येयले आतां आमी ह्यो मेन कॉमन पूल सगल्यांक आणि ह्या सायडीक आसा तो आमचो प्रायवेट पूल हेज्या खातीरूच आमी ह्यो लायक ही प्रॉपर्टी बूक केल्ली स्पेशली सो ह्यो प्रायवेट पूल फक्त आमकांच चड बरो दिसता ह्यो लायक कशें न्हू बाली टायप फिलींग येना तुका बाली वायब्स कशें त्यांचे पळय प्रायवेट पूल आसता तो बरो चड डीप ना दिसता ह्यो म्हाका कळटलें मागीर 4 फुटाचो हात आनी ह्यो एरिया दाखयता तुमकां यो ना ओपन करून दाखयता लॉक कशें करपाचें ते मागीर थंय बांदूंक मेळता पुरो 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 चड एक आनी लास्ट तुमकां वॉशरूम दाखयता आमचो कसो आहा तो एंट्रन्स वॉशरूमाचो हो आसा वॉशरूम सुद्दां बरो आहा हँड ड्रायर हेअर ड्रायरूय आहा हांगासर ड्रायर चड बरें आहा न्हू हेअर ड्रायर सुद्दां आसा सोप शॅम्पू दिता ते त्यांच्याच कंपनीचे यो बेसन आणि आमचो पूल दिसता आणि हांगासून पूल दिसता वाव आणि डेंटल किट शेविंग किट शावर कॅप सगळे अवेलेबल आहा हांगासर एमेनिटीज सो असो आसा आमचो रूम टूर कसो आसा तो कमेंट करून सांगात आणि आतां आमी जेवतली आणि मागीर डायरेक्टली तुमकां मागीर मेळटली तरी बरे 2 मिनिट सो आमी लंचाक बिर्याणी ऑर्डर केल्या कित्याक येताना आमी काय लंच करून येवंक नासली सलाड आसा आनी दिसता म्हाका चटणी आनी रायता आसतलो जेवण मेळटा तुमकां आमी बाय बाय मोग आसतो बिर्याणी पळयात तुमकांय घेयात इंडियनली बाय बाय हो पळय हांव वयतालो आमकां खावपाक हाडूंक गाड्या कडेन पळय जाल्यार मोर या क्या नाम है इसका नाम तो अभी नहीं रखे हैं सर नाम आप रखेंगे इधर का ही है ना हाँ इधर का ही नहीं सो ह्या इन्स्ट्रक्शन्स बरयल्ले चॅक इन करच्या टायमार दिल्ले आमकां आनी हांगासर जाय जाल्यार एक्टिविटीजूय आसा अवेलेबल करपाक ATV रायड्स अशें तशें गन शूटिंग आनी हे आनी हे फाटले जे एक्टिविटीज आहा ते आमकां कॉम्प्लिमेंटरी मेळला मस्त कॉफी पिकी आता ते सगळं दिसता सो मे बी आमी सायकलिंगाक वचत हो रूम नंबर 1 आमचो आनी हांगासून कंटिन्यू अशी रूम्स हय सो आतां आमचें जेवण बी जाल्लें आसा जेवण बी जालें आनी आतां जाल्या 4:20 कशी जाल्या आनी आमी आतां वयता सायकलिंग करपाक कित्याक 5:00 कशें बंद जाता दिसता तें हांवें तो स्टार्टूच करूंक ना न्हू तो परतून वच नका तो
बस ब्रेक बिन मार. यो व्हेरी गुड. नाही बरं आहे यो. ए चल माझा व्हिडिओ चालू या साईड आता चढाव हा तो पुढे जाऊची ना. एशा तूही दिष्टी पडताय. माझी सीट हल्ले दिसत चढूच बरें आसा हांगासर सायकलिंग बी करपाक मज्जा येता. एका पळय चडटेर जायना जाली दुखलून व्हरता सायकल आपली. धर आणि बेश्टी काढ दोघांची पुढे रावतो. दोगांय सायकलिंग करून चोडटेचेर दोगांयनी चलोवन थांबोवन ओडीत हाडल्या. तर यो आता वयता आमी देवते. सवकात ब्रेक धर नाल्यार घालची खंय. ना चल सवकात कोण ना हांगासर हरशी घालपाक. बाय बाय मागीर मेळटा तुमकां. चल. त्या पिशा लागलाय बघ का बाली येला ते बाली. सो सायकलिंग बी करून जालें आमचें आत्ता आनी आत्ता येयले आमी आज परत रुमान. चडूच गरमी जाता म्हणून बट मजा येयली सायकलिंग करपाक. कितल्या दिसांनी सायकलिंग केली आमची. सायकलिंग करून जालें सगळें करून जालें. आतां आमी पुलान वयतलीं. आतां आमी पळयलो आमी दोगांनी सेम जर्सी हाडल्या. दाखय ग्रेशा फ्रेजलाची सॉकास. चल कितल्या डीप आसा ते दाखयता तुमकां. थणा उदक उबी राव. ते ग्लास हे बंद कर. कर तारा दाखय कितले डीप आसा ते. इतले दा ए बरें ना न्हू ये हमारा प्राइवेट पूल. डीप. वाव डीप दाखोवपाचें कारण म्हणजे म्हाका स्विमींग येना म्हणून तुमकां डीपनस दाखयला. डीपनस न्हू डेप्थ दाखयला. कितें स्विमींग केली रोकडोच पावलो न्हू केशव. बट क्यूट आसा हो पूल प्रायवेट. 1 hour later. सो आमी न्हांवन बा जाले आमच्या पुलाच्यान. आमी भायर सरली सांजची प्रॉपर्टी विजीट करतली म्हणून. नायट व्यू कसो दिसता तो पळयात तुमी बीन. नायट व्यू कसो दिसता तो शांत आहा. कोणाचो डिस्टर्बन्स ना. चड बरी प्रॉपर्टी आहा फॅमिली कपल्सा खातीर. चड म्हटल्यार चड बरी आहा. फुडें गेले न्हू तेंचे हे आहा आमचे रेस्टॉरंट आनी रिसेप्शन त्या सायडीन. मुद्दाम पासिंग शॉट दिवंक जाय ना तुका. हय यांचो पूल आहे पूल खेळून. अरे तू केशव कॅमेरात कॅप्चर झाला ते. व्हडलो प्लेयर. रूम एरियान वयता आतां. म्हाका दिसता एक्टिविटी एरिया आतां बंद जाल्ली आसा. आतां बेश्टे एक्सप्लोर करपाक गेला आमी. बट हो तुमकां आमी एरिया फाल्यां सकाळीं दाखयतली कित्याक सकाळचो चड बरो दिसता. पूल जालो की नाला न्ही कॉमन पूल आहा पळय थंयसर आसा. सो जेवण बी जालें आमचें आनी हो व्लॉग आमी हांगासरूच एंड करता. आनी आयचो आमचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार आमच्या चॅनलाक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. आनी आमचो Day 2 जो व्हिडिओ आहा तो नेक्स्ट ब्लॉगान दाखयतले आमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय. जिम स्टार्ट केलो मातशें. बाय बाय कर केशव. बाय. तो डायलॉग म्हणून मोग आसचो का घरा न्हू.